आरजी पक्ष विसर्जित करपाचो आमचो कसलोच हेतू ना। कायद्याप्रमाण कोणाक एकल्याक ते करपाक मेळचे ना अशें आरजीपीचो पदाधिकारी अजय खोलकाराचें म्हणणें। जाल्यार केंद्रीय समितीच्या एकूय बसकेक आमदार विरेश बोरकार हजर रावंक ना, देखून सोमारच्या बसकेक विरेशान हजर रावन सोक्षमोक्ष लावचोच पडटलो असो उलो आरजीपीचो मुखेली मनोज परब हांणी मारलो। आरजीपी पक्ष बरखास्त करतले असो कांय सीईसी वांगड्याचो हेतू आशिल्ल्याचें कळटा। हे फाटभुंयेर आरजीपीचे मुखेली मनोज परबा सयत हेर वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेवन आरजी पक्ष विसर्जीत करपाचो आमचो कसलोच हेतू ना। कायद्या प्रमाण कोणाक एकल्याक ते करपाक मेळचे ना अशें स्पश्ट केलें। पक्ष सगळ्या परस श्रेष्ठ आसा, पक्षा परस कोणूच व्हडलो ना। मात आमदार विरेश बोरकाराचे कांय वांगडी विरेशाक पक्षा कडल्यान पयस करपाचो यत्न करता आनी आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात। ताका लागून फाटलीं 2-3 वर्सां जालीं कांय जाण पक्षा खातीर घातकी आसा अशें विरेशाक आमी समजोवपाचो यत्नूय करीत आसा। तरी लेगीत विरेश सादूर जावंक नाशिल्ल्यान आमकां ताचेर कारवाय करची पडली अशें मनोजान सांगलें। मजगतीं पक्ष बंद करपा खातीर विरेशान इमेला वरवीं थाराव धाडिल्लो, मात ह्या थारावाक आरजीपीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाप दिवंक ना असो दावो शेनवारा घेतिल्ल्या कांय आरजीपीच्या वांगड्यांनी केलो। ह्याच फाटभुंयेर विरेशाच्या मागणेची जाप मेला वरवीं दिवंक शकना, देखून ताका आरजीपीच्या ऑफिसांत आपयल्लो, पूण विरेश ऑफिसांत येवंक ना। देखून विरेशान सोमारच्या बसकेक येवन ह्या सगळ्यांचो सोक्षमोक्ष लावचोच पडटलो असो उलो परबान मारला। जुलियस अल्मेदा आसा तो केन्नाच पार्टीचो मेंबर नासलो। परत एकदा सांगता, रजिस्टर्ड मेंबर तो केन्नाच नासलो। तो फक्त आमदाराच्या वांगडा भोंवतालो, आमदाराच्या वांगडा मिटींग अटेंड करतालो। म्हणून आम्ही एक क्लॅरिफिकेशन दिले की जसो एक मेंबर असता तेन्ना तो एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटीज करता, पार्टी डिफेम करता, पार्टीचो डिसिप्लिन आयकना, तेन्ना पार्टीक फूल रायट आसता तेका काडपाक। सो जशे गजाली तो जुलियस अल्मेदा करतालो, मात तो मेंबर नासलो, मात बिकॉज एमएलएच्या वांगडा तो असोसिएट आसलो म्हणून आमकां पार्टीचे नाव यूज जाताले, पार्टीचे नाव डिफेम जाताले, म्हणून तेका आमी क्लॅरिफिकेशन नोटीस दिला। खंयसर ते पब्लीक नोटिसीन आमी तेका रिमूव केला, तेका टर्मिनेट केला म्हणून सांगूंक ना। 2 सीसी मिटिंग्स म्हटल्यार 1 एप्रिल आनी 10 एप्रिल आमदार एबसेंट रावलो, आनी आयची सीसी मिटिंग आहा एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग तेकाय आमदार एबसेंट रावलो। आनी जेन्ना आमी सीसी मिटिंग घेता आमी स्पेसिफीक आमदारा कडेन विचारता तुजो टायम कितें आहा, बाकीचे मेंबराक तुजो टायम केन्ना अवेलेबल आसता, जेन्ना आमी मिटिंग घेया आमदार आमकां केन्नाच आमचो टायम सांगना, तो आमकां रिप्लाय करिना। म्हणून ताका आमी मेल करता, मेलीर आयचे मिटींग तो आयज येयना म्हणून 10 मिटिंगाक तिणी 9:30 मेल केला। 10 तारखेक मिटींग जाली सीसी, तेन्नाय तिणी म्हाका दिसता आदल्या दिसा मेल केला, सकाळी 10 तिणी मेल केला। 10 तारीख सांजची मिटींग आसली, सकाळी तो मेल करता सांगता आपूण येयना म्हणून। तर 3 एक्झिक्युटिव्ह मिटींग म्हणजे सीसी इज एक्झिक्युटिव्ह बॉडी, सुप्रीम बॉडी, एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन्स हे पार्टीन जाता, हे मिटिंगेन जाता, ते आमदार येयना आनी कित्याक येयना ते आमी क्लॅरिफिकेशन मारला। पार्टीच्या वयर प्रेसिडेंटूय ना, पार्टीच्या वयर एमएलए ना, पार्टीच्या वयर मेंबरूय ना, पार्टी सुप्रीम, पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तेन्ना हे गजाली आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस आमी दवरले, जशें अजयान सांगले 2025 सीईसी घेतली, स्पेशल तेच्या कंडक्टाचेर सीईसी घेतली, थोडे तेजे स्टाफ थोडे मस्ती करताले तेंच्या कंडक्टाचेर सीईसी घेतली, विरेशाच्या परफॉर्मन्साचेर सीईसी घेतली की विरेशाचे परफॉर्मन्स कशें वाडपाक जाय, असेंब्लीक लागून तिणी कसो टायम दिवपाक जाय, सगळ्याचेर सीईसी घेतली। आनी विरेशाक सांगले की त्या भुरग्यांक समजय, जे भुरगे पार्टीच्या अगेन्स्ट उलयता, नाजाल्यार तुका आनी म्हाका डिवायड करपाक सोदता, ना तुका आनी पार्टीक डिवायड करपाक सोदता, हांकां मातसो जाग्यार हाड, हे आमी विरेशा कडेन कंटिन्युअस रिक्वेस्ट केली। मनोजाक एटिट्यूड आसा, म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो जाल्यार जे जुलियसान म्हाका वायट उतार दिले तेन्नाच तो भायर पडपाचो, तेन्नाच तो आमदाराच्या देगेक सुद्दां उरचो नासलो। म्हाजेर जेंच्यांनी पोस्ट घातले, म्हाका जर इगो आनी एटिट्यूड आसलो, म्हाज्या बायलेचेर पोस्ट घातले, म्हाजेर पोस्ट घातले, म्हाज्या आवयचेर पोस्ट घातले, तेच पार्टीन आसचे नासले। ह्या पार्टीक लागून खूब दुख्ख सहन केला हांवें। म्हाजो एक्चुअल कॅरेक्टर तो न्हू, हांव कितें आतां तोंडार दिता, पूण पार्टी खंय डॅमेज जावपाक जाय म्हणून एवरी टायम विरेशा कडेन हांव रडलेलो आसा, स्पेशली ह्या जुलियसाच्या बाबतींत, तेच्या स्टाफाच्या बाबतींत।
आम्ही सांगला की आम्ही त्याका आरजी तुका तिकेट दिनार, तू काँग्रेसीन वच म्हणून सुद्धा सांगला म्हणून सांगले. ही उतरां आसली तेच्यान हे सगळ्यांक विरेशाकडे वर्ड टू वर्ड डिस्कशन केला. वर्ड टू वर्ड तो कितें उलयला ते अशें ना पाटी फुडें काय ना, तोंडार विरेशाचे सगळें आमी सांगला. आनी ते आसतना पार्टीची नोटीस आसतना त्याचो स्टाफ त्याच्या वांगडा दिसलो, विरेश त्याच्या वांगडा दिसलो, आनी कोण म्हणून आमी जे पार्टीचे प्रोटोकॉला प्रमाणे जी नोटीस धाडपाक जाय ते सगळे नोटीस आमी धाडले. तेजे रिप्लाय तुम्ही जाणा कितें सांगला ते अजयान तुमकां सांगला. तरी आसतना आयज आमी परते डिसिजन घेतला की विरेश सीईसी येना, दुसऱ्या मिटिंगेक वचपाक तेका टायम आसा, दुसऱ्या गांवांत तेका वचपाक टायम आसा, पूण सीईसी घेवपाक तेका टायम ना. तो सांगता जो मेरेन आपणाक मिनिट्स मेळना, जो मेरेन आमकां सीईसीचो बॉडीचो तो रिपोर्ट मेळना तो पर्यंत आपूण येवचो ना. जेन्ना पार्टी तुका सांगता की तो रिपोर्ट तूं ऑफिसान येवय, आमी तुका तो मेल करपाक शकना, कित्याक तुजे ऑफिशियल तुका मेल धाडलेले थोड्या मिडियाक लीक जाल्ले आसा. सो फाल्यां ते रिपोर्ट फाल्यां लीक जातले. तुका नोटीस येयला ती लीक जाली, तुका आनी कितें धाडला ते लीक जाले. फाल्यां तूं प्रत्येकाक जर आमी अशें धाडपाक लागले मेलाचेर जाल्यार पार्टी रस्त्यार उरतली, रस्त्यार पडटली. खंयची पॉलिटिकल पार्टी आयज अशें रस्त्यार आपलें हें घालता, खंयचे कोण हें घालता, नोटीसी धाडटात ते भायर घालता. हय सांगता आमकां आपणें हें दी. आमी तेका सांगलें तूं यो ऑफिसान यो, ऑफिस बेरर आसतले, तूं यो, चॅक कर सगळें, तुका जाय तें पळय आनी तूं केदो रिप्लाय कर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.